शेतकरी किसान सभा वाकीकुळण हे शेतकरी संघटनान हांगसर वसवसप प्रमाणे हांगसर 30,000 स्क्वेअर मिटर जमनीक ते ग्रुप फार्मिंग करतात आणि ग्रुप फार्मिंग करता आसतना तांकां सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटची सगळी योजना जी आसा आमचे कुमारपंत बाब तेंचे कडेन पावयता आणि त्या प्रमाणे तांकां म्हणजे सगळ्या शेतकार भावांनी शेत पडीक दवरपा जायना तो आमच्या सरकाराचो उद्देश। त्या प्रमाणे आमी तांकां जी सवलत जाय ती आमी आमचे सरकार दिता आणि वयले जे डिफरन्स म्हणजे सबसिडीची सरकाराक प्रत्येक हेजेर मिशीन घेवपा जाय, कल्टिवेशन करपा जाय, फेन्सिंग करपा जाय, हेजेर प्रत्येक सरकारान त्या प्रमाणे सबसिडी थारायल्ली आसा पर्संटेज। आणि मिशीन घेवपाक तांकां आतां हार्वेस्टिंग एक मशीन जाय आणि पावर टेलर जाय शेत कसपाक। त्या प्रमाणे ते ग्रुप फार्मिंग आमचे झोनल ऑफिसर आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट धारबांदोडा ते अप्लाय करतले आणि अप्लाय करतरे जी सरकाराची योजना आसा ती योजनाचे जे सरकार फायनान्स करतले आणि उरिल्ले जे पैसे आसा ते आमी डेपॉजिट करून हे तांकां शेती व्यवसाया खातीर ही मिशनरी म्हणजे हार्वेस्टिंग आणि तुगेले पावर टेलर कसपा खातीर तेंचे कडेन उपलब्ध करून आमी दितले।